पहिली गोष्ट यांनी चेअरपर्सनान क्लियर केला की आमच्यान शिस्त ना हे तुम्ही मानता तर आम्ही आमकां शिस्त केन्ना लावन घेवपाची हांव तुमकां सगळ्यांक विचारता। प्रत्येक वेळा हे अशेंच चलता, 2 दीस येता 3 दीस वयता आणि प्रत्येक जाण म्हणटा हे आमी शिस्तीन येत जाल्यारूच आमी सगळे सारके जातले न्हू। ताच्या खातीर आमी तांकां ब्लेम करप ना। तेन्ना आमी जे हांगा आसा कोणी जाता तुमकां सांगला चेअरपर्सन एक सूट दिल्लेली आसा 1 ट्रेची, त्याचो फायदो घेयात आणि तुम्ही ते लायात आणि ते डिसिप्लीन दवरात। आणि आफ्टर 53 इयर्स जे आमच्या सरान सांगलेले आहा की आमकां कितें तरी मेळटा, ज्या कितें तरी मेळटा हेचो अर्थ कितें आहा की आमच्या बरोबर आमचो MLA आसा म्हणून हे मेळटा। सांगपाची गोष्ट म्हळ्यार आमकां आतां लायटीचे पोल येयल्लेले आहा, ताचे लायटी येतल्यो। आमच्या म्हज्या शॉपा मुखार गटार आसलेलो, तो गटारूय इतलो लेवल जाल्लो आयज ते पाणी उरना। हे कोणा मुद्दे जाल्लेलें, फक्त आमी तांकां 2 उतरां म्हटलेलीं आहा, तो पेपर वर्क काय केल्लो ना, उतराचेर जाल्लेलें आहा। अशा गोष्टीत आमकां जर MLA सराचो जर हेल्प मेळटा जाल्यार आमी ताका कितें तरी दाखोवंक दिवंक जाय न्हू। म्हणून हांव तुमचे कडेन आतां सगळ्यां कडेन अपील करता की आमी पयलीं सारके रावया आणि मागीर आमच्या हितून आमी तांकां विचारया आमी इतले आहा तुमी आमकां कितें दिता ते दियात न्हू। आतां तेंच्यांनी 2 आयटम केलेला, आयज सुलभ इंटरनॅशनल जे येयल्लेले आसा हांव तांकां थँक्स म्हणटा। प्रत्येक वेळेक म्युन्सिपाल्टीकडे मंत्र्यांच्याकडे मागणी करीत असलेलो, पण ती आमची मागणी केन्ना पुरी जाता नसलेली। पण आज दाजी साळकर एवढे पुढाकार घेऊन आमच्यासाठी त्यांनी एवढे कष्ट घेऊन आमकां सुलभ शौचालय हे दिलेले आसा। आणि आमची मागणी कशी आसा की दाजी साळकर आमदार झाल्यापासून वास्कोची जी सुधारणा चालला ती जास्तीत त्याच्या हातान वरचेवर जावची। आणि त्यांनी वास्को सिटी जी आसा ती एकदम कितें आसा, आमची वास्को सिटी मोठी आसा आणि वास्को सिटीमध्ये काय आसा की एका जातीचे लोक नसल्या कारणाने कुणाचे प्रत्येकांचे मतभेद होतात, ते मतभेद सगळ्यांनी विसरून करून या ठिकाणी एकत्र राहून सगळ्यांनी काम करू जाय। तसेच आम्ही मार्केटाबद्दल उलयता की ते मार्केटात आम्ही एकीने राहिल्यानंतर आमकां गव्हर्मेंटाची सुद्धा गरज पडूची ना। आयज बरी खुशालकायेचो दीस आणि आय एम व्हेरी हॅपी। हो जो कितलीच वर्सां जाली आमचे जाणटे जे त्यांनी शॉपां मार्केटान ते जाणटे जावंक पडले, पण तांकां ती फॅसिलिटी मेळोंक ना, ती खरी तांकां हक्काची गरज आसलेली। आणि जेन्ना तेंच्यांनी म्हाजे कडेन मागणी केली तेन्ना म्हाका हक्कानसून आमदार दाजी साळकर वचोन हांवें दाजीक सांगलें दाजी तांकां परिस्थिती बेकार आहा, तेणें कांयच ना फॅसिलिटी, म्हूण तुवें खंय तरी सुलभाचें सांगून ते मातशें तांकां सुलभ टॉयलेट दिवचो म्हणून। आनी दाजीन ना हें करता एकूच धपके म्हणलें ओके आपूण करता आनी रोखडो फोन मारलो आणि 4 म्हयन्या भितर हे ते पास करून हाडले आणि आयज तेजें फावंडेशन चलय। हेका म्हणटा आमदार ते कित्याक लोकां खातीर वावरता आनी लोकां खातीर जेन्ना वावरता तेन्ना लोकूय मातशे खूश जाता पळय आमकां खंय तरी फॅसिलिटी ही 50 वर्सां मार्केटाक जाली, ते 50 वर्सांत जर सुलभ टॉयलेट बी असलें ना फॅसिलिटी जाल्यार आनी रावन फायदो कितें इलेक्शना बीन। पहिले आमचे आभार मानता आमचे CP सर गिरीश बोरकर, काउन्सिलर साळकर आणि आमचे MLA दाजी साळकर त्यांच्यानी आमची 50 वर्सांची मागणी जी असली ती आता पूर्ण केलेली आसा। त्याचबरोबर आमचे जे लायटीची समस्या असलेली ती त्यांच्यानी आता पूर्ण केली जातली। पयलीचो प्रॉब्लेम जेन्ना हांव काउन्सिलर आशिल्लो तेन्ना पसून ताची मागणी आशिल्ली की टॉयलेट आसो आणि कित्याक आसचो न्ही, इतले लोक जेन्ना आसतात 1000-2000 लोकवस्ती आसता, बाजार आसता तेन्ना टॉयलेट आसप ही गरजेची आसता। पूण तेन्ना शक्य जावना, काउन्सिलर लेवलाचेर म्हजे कडेन शक्य जावना, म्हणून आमदार जातकूच तांचो डिमांड आमी फुडें व्हेलो आणि खंय तरी आज एक 6 सीटर 7 सीटर टॉयलेट आमी हांगा बांदतात। अरावंड 50 लाख रुपया खर्च करून हो टॉयलेट मॉडर्न म्हणजे कालूच तुम्ही पळयलें की आमी जेट्टीर एक मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट हे स्टार्ट केलो सुलभ शौचालय, म्हणजे त्या जेट्टीच्या लोकां खातीर। आता आज हो मार्केट लोकां खातीर आमी आज हो हे करतात। हे सगळे आमचे भाव मार्केटात कितली वर्सां जालीं धंदो करता आणि ओपन डेफिकेशन करताले, सो तांचे कडेन जागो नाशिल्ल्या कारणान तांकां ऑप्शनूय नाशिल्लें, वॉशरुमान आमकां सगळ्यांकूच वचचें पडटा। सो आज हे एक मोठें स्वप्न आमचें पूर्ण जाता आणि ताच्या खातीर हे सगळे जे आमचे वडील आसा ह्या मार्केटांतले जाणी हांगा हो मार्केट सुरवात केली ते आज सगळे आसतना खूब बरें दिसता की तांकां आज पळोवपाक मेळ्ळें की ताणें एक स्वप्न कितें चिंतिल्लें तें साकार जाता आसतना। आणि वो एक 6-7 सीटर टॉयलेट, हातूंत भितर म्युजीक सिस्टम आसा, हँड ड्रायर आसा आणि स्पेशली आमचो गव्हर्मेंट दिव्यांग फ्रेंडली आसा, ही स्टेटूच दिव्यांग फ्रेंडली आसा। आमी पहिले पर्पल फेस्टाच्या वेळार आमी कशे दिव्यांग फ्रेंडली आसले ते, आणि कालचोय टॉयलेट आणि होय टॉयलेट आमी दिव्यांगा खातीर एक सेपरेट आमी
ब्लॉक तांकां रिजर्वड केला. तातूंत भितर कोणूय आसलो, ट्रान्सजेंडर आसूं कोणूय आसूं, तांकां सगळ्यांक एक सेपरेट टॉयलेट फॅसिलिटी आसा. अशें करून सगळ्या समाजा भितर सगळ्या घटकांक म्हणजे हो सुलभ शौचालय यूज करपाक मेळचो अशी ही संकल्पना आसा. हांव आमचे आदरणीय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.